ते म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, देवाच्या उतरांचेर आमचें कुटुंब आमी बांदया. देवाच्या उतराचेर आमचें कुटुंब आमी बांदया. आयची दोनी वाचपां जर तर आमी चीत दिवन आयकल्यार दोनी वाचपांत आमकां पळोवंक मेळचें जावन आसात थोडी जागवणची उतरां, थोडी सत्राय आनी कितें करीसय आनी कितें करूंक नजो म्हणची ती उतरां. आज आम्हा सर्वांच्या ह्या वांजलाचेर आनी पयल्या वाचपाचेर थोडो नियाळ करचो तर 3 प्रमुख विशय हांव तुमच्या लागीं सांगूंक आशेतां. पयलें जावन आसा जबाबदारी आवयची आनी बापोयची. पयल्या वाचपांत आमी पळयता दावीद राय, इस्रायेलाचो राय, देवान विजून काडलो राय, देवान जायते बेसांवां ताका मेळ्ळीं तरी आपल्या मरणाच्या वेळार आसतना तो ताच्या पुताक आपयता. दावीद मोरच्या आदींच देवान ताका सांगलें, तूं म्हज्या खातीर एक देवूळ तूं बांदचो नाय, जेरुजलेमाचें देवाळ तूं बांदचो नाय, कित्याक तुजे हात मेळे, तुज्या हातांत रगत आसा आनी तूं पातकी मनीस. पूण तुका पूत दितलो तुजे उपरांतलो, तो राय जातलो आनी ताजे हात नितळ आसतले, तो म्हाका देवाळ बांदतलो. दाविदाक कळीत आसलें कोण ताजे उपरांत राय जातलो, ताजो पूत सल्माव. आनी सल्मावाक कळीत आसलें हांवूच मुखलो राय. सल्मावाक कळीत आसलें हांव मोगासो, म्हजो व्हडलो भाव अब्जलोम अदरूस देवादीण जाला, आतां हांवूच. पूण तो आपयता ताज्या पुताक आनी सांगता कितें तुवें करीसय. एक बापूय जावन मोरच्या आदी तो सांगता, पयलें जावन आसा देवाचेर तुवें काल्तिमान घालीचय, देवाचे उपादेश तुवें पाळयचय, मोयसेन बरयली ती सर्व उतरां तुवें पाळयचय, तो व्हड देव तुका बेसांवां घालतलो. एक बापूय जावन दाविदान करची वा दाविदाची जबाबदारी, ताजो पूत आशिर्वादांनी भरला तरी देवाक काल्तिमान घालन चल म्हणली सांगची ती उतरां. हें जावन आसा हर एका आवय आनी बापयचें कर्तव्य. दुसरें लिसांव आमी हांगासर शिकोवंक आसचें एका पुताची जबाबदारी. सामुएल रायाक कळीत आसलें ताका व्हडली जाणवाय आसली, भारी हुशार राय म्हणून कळीत आसलें, बापयच्या मरणा उपरांत हांवूच राय. पूण बापय मोरच्या वेळार ताच्या पांयाच्या थंय, दावीद रायाच्या पांयाच्या थंय राय आसा, सल्माव थंय आसा. आनी दाविदान आपल्या बापयन सांगली ती उतरां आयकता, काल्तिमान घालता. कितेंच गर्व दाखोवंक वचना, आपल्या बापयक काल्तिमान घालता. चवथो उपादेश, तुज्या आवयक बापयक मान दी. हर एका पुतान आनी दुवेन करी जाय आसलें आपल्या आवय आनी बापूय थंय तांच्या उतरां काल्तिमान घालचें, तांच्या उतरां प्रमाणे जियोवचें, बरें कुटुंब बांदून हाडचें. आनी तिसरें लिसांव आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू ताच्या 12 जाणां शिसांक तो धाडटना तांकां एक काम दिता, एक मिसांव दिता. कसलें मिसांव? देंवसरांक धांवणोवची पदवी, सर्व पिडाशिडा गूण करची पदवी. पूण सांगाताच पातकी जिणी बदला, बरें जिवीत जियेया म्हणून सांगचें ती एक उतरां आनी हो प्रसंग. पूण 17 उतरां कितें? दुडू तुमी व्हरी नाकात, चड वाणो तुमी काणगून वचनाकात, चड मुस्तायकी तुमकां नाका गल्ली मात्र पुरो, जेवणाची पोती जेवण कितें करचें ह्या विशयान तुमी चिंते नाकात. कित्याक जेजू अशें सांगता? कित्या खातीर जेजू अशें सांगता? हें पुरा करी नाकात, केवल हांवें सांगलें काम करा. जर तर जेजू ताच्या शिसांक सांगता पयशे व्हरी नाकात, चड वस्तू व्हरी नाकात, वाणो चड तुमकां गरज ना, कित्याक? जर तर हे पुरो वस्तू आमी घेवन गेल्यार आमचो जिविताचो उद्देश चुकतलो. जेजून शिसांक धाडटना एक उद्देश आसलो, पिडाशिडा गूण करूंक,
सैतानाक दवणोवंक आनी बरी खबर परगट करूंक पातकी जिणी बदला. आनी ताणें पयशे थंयसर घेवन गेले जाल्यार तांकां भरोसो आसतालो तांच्या पयशांचेर. आज खंय रावचें, आज हांवें कितें खावचें, म्हज्या लागीं स्टॉक आसा. देवाचेर पातयेणी आनी भरोसो आसना. पातयेणी आनी भरोसो समज आमच्या वस्तूंचेर, पयशांचेर आसल्या दुसरे पुरा कितें हांव तर घेवन आयलां त्या देखून म्हाका प्रॉब्लम नात. जेजू तांकां शिकोवंक आशेता तुजो उद्देश कितें. आनी जर तर तूं तुजे उद्देशा प्रमाणे जियेताय तर देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. त्या देखून कितेंच घेनाकात, देवाची खुशी करा, सर बरें जातलें. तर आमच्या जिविताक लिसांवंक आसलें. पयल्या सुवातेर आमच्या जिविताक लिसांव एक बरी आवय आनी बापोय आमी जावंक जाय. कशी आमी बरी आवय आनी बापोय जावचें. जर तर तुमच्या लागीं हांव विचारून तर तुमी तुमच्या भुरग्यांक बरें शिकप दितात गी वय, बरें इस्काल तुमी सोदून काडटात गी वय, तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी कश्ट मेहनत काडटात गी वय, तुमकां हुशार ना तरी तुमी चिंतचे तुमच्या कुटुंबा विशयान, तुमच्या भुरग्यां विशयान, करेक्ट वय. तुमचें जिवीत सर्वस्व तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी दितात वय. तुमी जड उरले ते 30 वा 40 वर्सां तुमी करचे कामांत भोव चड वांटो भुरग्यांच्या शिकपाक, तांच्या काजाराक, तांकां घरा बांदूंक हाजेर आमी करसिता. बरें पाड म्हूण सांगना हांव, बरें. एक आवय बापय जावन तुमी तुमच्या भुरग्याचो मोग तुमी दाखयतात. पूण एक भोव वर्तें काम आमी विस्तारता जायते बावडे. वर्तें काम जावन आसा म्हज्या भुरग्यांक देवाची वळख करून दिवची, म्हज्या भुरग्यांक देवासपणांत हांवें चलोवचें, म्हज्या भुरग्यांक देवाची वळख कर दिवन दुतोवन शिकोवची. हें आमचें तें ना. आमी चिंता जायते बावडी आयतार एक बूक दिलो आनी भुरग्यांक धाडलें दुतोनीक, थंय सिस्टरांचें पाद्रेबांचें थोडी टिचरां दुतोन शिकयतात तांचें काम न्हय. आवय बापायचें पयलें काम जावन आसा आमच्या भुरग्यांक देव बिरांतीन वाडोवचें, निजा देवाची वळख कर दिवची. तांकां पयशे दिया नाका आमी सांगना, वस्तू दिया नाका आमी सांगना, बरें शिकप दिया भोव बरें, तांचो मस्तू मोग करा बरें, पाड म्हणून न्हय. पूण जायते फावटी आमी विसरता देवाची, खऱ्या देवाची वळख दिवची. जर तर आमी आमच्या भुरग्यांक निजा देवाची वळख दिना, देव बिरांतीन आमी तांकां चलोवंक कुमो करिना, फाल्यां तांच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार ही आमची भुरगीं वाट चुकतलीं. त्या देखून पयल्या सुवातेर आवय आनी बापय जाल्ल्या आमी आमच्या भुरग्यांक देवाची वळख दिवचें. पयलीं दुतोन हांवें म्हज्या भुरग्यांक शिकयचें, तोवळ एक बरें कुटाम म्हाका बांदूंक जातलें, एक बरो बापय, बरी आवय हांव जावंक शकतली आनी शकतलो. त्या देखून आमी बरी आवय आनी बापय जावया. दुसरें, आमी बरी भुरगीं जावया. कशें आमी बरी भुरगीं जावचें. केवल इस्कलांत सगळ्या सब्जेक्टान 90 वयर 90 वयर मार्क्स आमी घेवन आयल्या पुरोगी आमी बरी भुरगीं जालीं गी. इस्कलांत बेस्ट स्टुडंट अवॉर्ड म्हणून घेवन आयल्यार पुरोगी. पयल्या सुवातेर आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय आनी भुरग्यांनी जाणा जावंक जाय सदां पयलें देवाचें राज आनी सर्व तुमकां लाभतलें. सदां पयलें देवाचें राज आनी सर्व तुमकां लाभतलें. पयलें आमी शिकोवंक जाय, सोदूंक जाय देवाक, आनी जेन्ना आमी देवाक आमी सोदता देवाची नीज वळख मेळटा, सर्व बेसांवां आमकां मेळटलीं. थोड्या दिसा आदीं एक म्हज्या वळखीचें एक भुरगें हांगासर आयिल्लें, पयशिल्ल्या गांवांक शिकोवंक वतालें आनी हेच्या पयलें बेसांव मागोवंक आयलें. हांवें ताका सांगलें उडास दवरितलेंच. जेजू बाळकाच्या ब्रेस्ताराच्या हर एक दिसा नव्यानाक तूं येताय, जायत्यो नव्यानां तुवें हांगासर केलाय, एक उडास दवर. ती उतरां, कितलो चड तूं म्हाका मान दिताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितलो. हें उडास दवर. तुज्या जिवितांत सर्व बेसांवां लाभतलीं. जितलें चड तूं देवाक मान दिताय तितलें चड आशिर्वाद तुका लाभतलीं. आमी थोडे फुडें टेंशन करची गरज ना. पयलें सोदी आमी देवाचें राज, देवाक आमी मानिसय. दुसऱ्यान आमी बरीं भुरगीं जाय तर आमच्या आवय बापयक आमी मान दिवया. आमची आवय बापूय उतर प्रयार आसतना तांची आमी कुमोग करया.
आमचे आवय बापूय मरणाच्या तणीर आसतना तांची आमी सेवा करया. एक बरो भुरगो एक बरें भुरगें जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर आपल्या आवयक आनी बापयक मानान गौरवान लेखतना मात्र हांव एक बरो क्रिस्तांव जाता. आनी तिसरें, कशी आमी एक बरी समाज बरी क्रिस्तांव आमी जावंक शकता. हें जावन आसा आयच्या वांजरांतलें. जेजू धरतना तांकां सांगलें देवाचें राज प्रगट करा, पिडाशिडा गूण करा, सैतानाक दवंडया. उरलें कितेंच घेवन वयची गरज ना. कितें जालें? आमी सर्व त्याच जेजू क्रिस्तान आपयलीं ताजी परसा. जेजून केवळ 12 जाणां शिसांक धाडिल्लें, पूण आज जेजू आम्हा सर्वांक ताणें आपयलां वचून ताजी सेवा प्रगट करूंक, ताजी शुभ वार्ता प्रगट करूंक. केवळ एक ह्या जागतलें म्हजें काम न्ही, आम्हा सर्वांचें काम. तर खंयगी आमी वाट चुकल्या म्हणून तुमकां बोगानांगी. आमी क्रिस्तांव जावन आमची सड, आमची जाणवाय, आमची मोत खंयसर आसा. हांव सांगता म्हणून बेजार करिनाकात. खंडीत जावन हें सत म्हणून तुमी सांगतल्यात. आमची सड मिनत इस्काला बांदच्यांत आसा. आमकां हॉलां बांदूंक जाय हर एक कडेन. आमकां कल्चरल प्रोग्रामां करूंक जाय तरणाट्यांक घेवन. तांकां क्रिस्ताची वळख दिवचे बदलाक आमकां कल्चरल प्रोग्राम आमकां करूंक जाय. क्रिस्मसाक इस्टराक मेळ्ळ्या कडेन हें करूंक जाय. जेजून सांगलें पयशे व्हरिनाकात, आज आमकां तें जाय. चड एक तुमी गेल्ल्याचे की चड मुस्तायकी व्हरिनाकात. आमी चिंतत संवसारा विशयान. जेजून सांगलें हे संवसाराची वस्तू विशयान चिंतिनाकात. हांवें दिल्लें काम करा, देव तुमकां सांबाळटलो. पूण खंयगी आमी वाट चुकोवन येता म्हणून तुमकां बोगानांगी एक क्रिस्तांव जावन. खंडीत जावन आमी वाट चुकल्या म्हणून म्हाका भोगता, तुमकांय तशें भोगोवंकी पुरो. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आम्हा सर्वांक आयच्या लितुर्जितावन एक आपोवणें आसा. आम्हा सर्वांक आयच्या लितुर्जितान आयच्या वाचपातावन एक आपोवणें आसा. एक बरें कुटां बांदून आमी हाडूंक जाय. एक आवय जावन बापूय जावन भुरगो जावन भुरगें जावन. आनी तशेंच एक बरी समाज क्रिस्ती समाज आज आमी बांदून हाडूंक जाय. कितें आमी करूंक जाय? पवित्र स्थान निमती आमी सर्वां देवाची भुरगीं जाता. पवित्र आत्मा आमचे थंय येता. जेजून दिल्लें मिसांव आज आमकां करूंक देव आपयता. पिडाशिडा गूण करूंक, सैतानाच्या वयर अधिकार चलोवंक जेजूच्या नांवार, आनी ताजी शुभ वार्ता आमी प्रगट करूंक. पयल्या सुवातेर हांव म्हज्या कुटुंबांत जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करतां. म्हजें कुटुंब हांव बदलूंक प्रयत्न करतलें. उपरांत म्हजो समाज आनी एक बरी इगर्ज मात आमी बांदूंक शकतले. जर तर हर एकल्यांनी आमच्या ते बदलावण आमी हाडली तर. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, मागया आमी आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार तो बाळोक जेजू आमकां सर्वांक आशिर्वाद दिवं दी. ताज्या उतरांनी देव भिरांतीन चलचें तें मौन आमच्या थंय तोरसूं. त्याच देवाक मान दिवंक, आमच्या वडिलांक मान दिवचें तें बरें मौन तो बाळोक जेजू आमचे थंय रसूं. आनी तशेंच एक बरो क्रिस्तांव जावन समाज एक देख जावन समाज बदलूचें, परिवर्तन करचें तें मिसांव जेजून म्हाका दिवचें. तें म्हज्या जिवितांत भोव वर्त्या मापान हांव करून समाज बदलूंक देव म्हाका एक हातेर जावन विसरून काडूं. आमेन.